आयकपाक जायना आनी हें कशें आसचें हाउ इट इज टू बी डन इज वॉट वी आर गोइंग टू शो. आज पयलीं सुवातेर ही हॅज मेड एलिगेशन ऑफ 20,000 crores की as of today the depth is of 20,000 crores. I want to give the precise figure. The depth as of today is 15,832 crores. So the question of 20,000 crores does not come. Number one. आणि तू जर बजेट पळयलें 2004-05 आमचो गोंयचो बजेट आशिल्लो 3,685.92 crores आणि 2019-20 बजेट आमचो 19,548.69 crores. व्हॅल्यू पयशाचो वाडलो, सगळें वाडलें. आनी जेन्ना 2004 आनी 05 तेन्ना लोन घेतलेलो 698 crores. केन्ना बजेट आशिल्ले 3,685.92 crores आनी लोन तेन्ना घेतलेलो 698 crores. परतून 2005-06 बजेट आशिल्लो 3,725.74 crores. तेन्ना लोन घेतलो 639 crores. म्हणजे हे जे तूं कंपॅरिजन जर केलें, हांवें तुमचे खातीर केल्लें आसा गोंयकारा खातीर, जाल्यार इन 2004 and 05 लोन आनी बजेट जर कंपेर केले 18.5% ऑफ द बजेट लोन घेतलेलो 18.5%. सेम वे इन 2004 and 05 18.7%, 2006 and 07 15.3%. हे जर तूं पळयलें जाल्यार लोन जर घेतला आतां जो 19 and 22 बजेट जर कंपेर केलो इट इज 12.9%. सो इट इज नॉट दॅट नो गव्हर्मेंट इज बीन टेकन. एवरी गव्हर्मेंट हॅज बीन टेकिंग लोन्स एंड एवरी गव्हर्मेंट इज पेईंग. इट इज नॉट दॅट वी आर टेकिंग लोन्स एंड वी आर पेईंग इट. आमी जे आज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 100-200 कोटी आमी फारीक करता विथ इंट्रस्ट एवरी मंथ इज ऑफ द लोन्स टेकन बाय द प्रिवियस गव्हर्मेंट. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी लोन्स आर टेकन फ्रॉम होम फ्रॉम RBI bonds. 75 to 80% ऑफ द लोन्स आमी जे गोंयांत घेता इट इज फ्रॉम द बॉन्ड्स सँक्शन बाय द RBI एट द रेट ऑफ 7 to 8% इंट्रस्ट. आनी वी टेक रुरल डेव्हलपमेंट जे आमी म्हणटा which NABARD is the agency, we take loans from them at 4% or 5% from NABARD. Now he made another statement that the way the state is taking loans in by 2022 the state will collapse. That's what is the statement he has made. I want to say that I have got a repayment schedule here where as of today we have paid 2,088 crores of the previous loans. As of today this financial year we have paid 2,088 crores and our projected paying in 2022 is only 1,992 crores. So it is not going up, it is going on those basis as of today. फाल्याचें उलयना ना फाल्यां म्हणटलें. As of today we have paid 2,088 crores for the loans taken in the past and in 2022 state will collapse म्हणटा पळय the projected expenditure 2022 is 1,992. If we could pay 2,088 crores, the state today under the able leadership of Honorable Chief Minister can also pay 1,992. We are not saying that we should take loans, but the situation today demands that we require infrastructure. भाजपाचो गव्हर्मेंट गोंयांत फेमस आसा की भाजपाचो गव्हर्मेंट जालो की इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत जाता आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता ते गोंया लोकांक जायच इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता. सो म्हाका दिसता जे लोन काडपाक जाय कॅपिटल एक्सपेंडिचर, हांव परतून रिपीट करता, लोन आमी काडटा कॅपिटल एक्सपेंडिचराक जेन्ना लोन काडटा इट इज फॉर अ पर्पज. सो इट इज व्हेरी क्लीन हांव तेजें सांगता.